नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधान आज आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत समितीची दुसरी बसका जावपाची आसा. ह्या समितीची पयली बसका 23 सप्टेंबर दिसा जाल्ली. ते बसकेंत समितीन एक राष्ट्र एक वेंचणूक विशीं राष्ट्रीय तशेंच प्रादेशीक पक्षांचो विचार जाणून घेवपाचो निर्णय घेतिल्लो. हे समितीन घर मंत्री अमित शाह तशेंच आदले खासदार गुलाम नबी आझाद हांचे सयत एकूण 8 वांगडी आसात. त्या भायर कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खासा वांगडी म्हूण ह्या समितीन आस्पावीत केल्यात. संसदेन प्रश्न विचारपा बद्दल पयशे खाल्ल्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीच्यो खासदार महुआ मोइत्रा हांचेर बंगलाट आयला. नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर म्हणजे NIC हे संबंधान लोकाचार समितीचे तपासणेन पुराय सहकार्य करतले अशें पत्र म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उजवाड आयला. भाजपाचे खासदार तशेंच मोइत्रा हांचेर आरोप करपी निशिकांत दुबे हांणी हे पत्र समाज माध्यमाचेर घालून ही धर्मयुद्धाची सुरवात आसा अशें म्हळां. ते भायर समाज माध्यमाचेर मोइत्रा हांचेर देशाचे सुरक्षेक आपल्या स्वार्था खातीर धोको निर्माण केला अशी टिका तांणी केल्या. देशांत फुडल्या म्हयन्यांत 5 राज्यांनी जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रचार नेटान सुरू आसा. मध्य प्रदेशांत 17 नोव्हेंबर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हे आज वेंचणुके खातीर आपले नामांकन पत्र भरतले. मजगतीं मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी नरसिंहपूर हांगा आयोजीत भौशीक सभेत भाजपा सरकारान राज्यांत केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचो नियाळ सादर केलो. ते भायर आज काँग्रेसीचे कमलनाथ मध्य प्रदेशांत पक्षाच्या रॅलीत वांटो घेतले. राजस्थानांत 25 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली. ह्या फाटभुंयेर भाजपाचे राजवर्धन सिंग राठोड हांणी घेतिल्ल्या प्रचार सभेत गेहलोत सरकाराचेर टिका केली. मजगतीं तेलंगणात 30 नोव्हेंबर दिसा जावपी वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी सत्तेर आशिल्ल्या भारत राष्ट्र समिती हांचे भितर सत्तेचें झूज पेटलां. आज काँग्रेस पक्ष तेलंगणा वेंचणुके खातीर आपल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करपाची शक्यताय आसा. विशेष अभियान स्वच्छता 3.0 संबंधान आयोजित पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना लोकां भितर स्वच्छते विशीं जागृताय वाडल्या अशें सांगलें. तशेंच स्वच्छता दवरपाक वैज्ञानीक दृश्टिकोन वापरून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो हातूंत खासा उपयोग जातलो अशें मत जितेंद्र सिंग हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. स्वास्थ्य और सम्मान तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ. सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन refrained from going to school or the parents forbidden them because the lack of toilet facility which led to number of infections, etc. AI plus robo plus drone. So now, like we have this recycling on wheels, we put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones, one for the liquid waste, other for the solid, and then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांच्या अध्यक्षतेखाला आज भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारां सयत राज्य सरकाराच्या हेर वांगडी पक्षांच्या आमदारां बरोबर पणजेंत बसका जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मोगोचे सुदीन ढवळीकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले. बसके उपरांत उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसकेंत लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती जिखपा विशीं तशेंच राज्यांतल्या हेर उदरगतीच्या कामाची चर्चा जाल्ल्याची म्हायती दिली. माननीय मंत्री डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी यहाँ पे आए हैं. उन्होंने हमें 2 चीज पे जो मार्गदर्शन किया, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कोऑर्डिनेशन के लिए गोवा और केंद्र सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन वो खुद भी करते आए हैं. खुद IT मिनिस्टर हैं और डिजिटल गोवा 100% डिजिटलाइज स्टेट करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान माननीय प्रधानमंत्री को हम रिक्वेस्ट करने ऑलरेडी हम नया प्रोजेक्ट हम डिजिटल गोवा करने के लिए भेजेंगे. 100% द फर्स्ट स्टेट
शुड बी द डिजिटल स्टेट बनने के लिए हमें केंद्र सरकार की मदद चाहिए। हमने माननीय मोदी जी के इसके लिए सेपरेट फंड की भी मांग की है और इसके लिए हमारी तरफ से डॉक्टर राजू चंद्रशेखर जी बीइंग आईटी मिनिस्टर ही इज कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा। माननीय मोदी जी तक को कोऑर्डिनेट करेंगे और बाकी जितने सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं वो भी कोऑर्डिनेट करेंगे। और दूसरी तरफ से उन्होंने हमें मार्गदर्शन जो किया है आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में हमारे एनडीए पार्टनर सुनील नवरीकर जी के साथ हमारे तीनों इंडिपेंडेंट एमएलए जो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी है, एंथोनी बाज और रेजिनाल्ड आउट ऑफ स्टेट है, इसलिए वो आज मीटिंग में नहीं मौजूद थे, लेकिन उनका भी फुल्ली सपोर्ट है। तो फिर डेफिनेटली विद द 33 एमएलए इन द प्रेजेंट इन द स्टेट 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी हेर अति महानीय व्यक्ती वांटेकार जावपाचे आसात। ताका लागून येरादारी वेवस्थेत बदल केल्यात। तरी दाबोळे विमानतळाचेर वा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत येवपा वचपा खातीर कसलीच अडचण येवची ना। येरादारीन केल्ले बदल लोकांनी लक्षांत घेवन सहकार्य करचें अशें येरादारी विभागाचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। उक्तावण सुवाळ्या खातीर येवपी लोकांनी खासगी वाहनां जाग्यार सार्वजनीक येरादारीचो वापर करून येरादारीन आडमेळी येवचे न्हय हाची काळजी घेवची अशें तांणी मुखार सांगलें। इतले मजगतीं 26 ऑक्टोबराक जावपी उक्तावण सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर सगळ्या सरकारी आस्थापनां दनपारां 1 वरां उपरांत बंद दवरपाची अधिसुचोवणी जारी केल्या। की दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं। आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। फिर भी जो मेन रोड जो अफेक्टेड रहेंगी वो जो INS हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो इफेक्टेड रहेगा और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिन जंक्शन तक का जो रोड है वो इफेक्टेड रहेगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पटोदा के आसपास की जो रोड्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक का डाइवर्जन रहेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं वो कल थोड़ा समय से पहले निकलें ताकि थोड़ा पहले जाके वो अपनी फ़्लाइट पकड़ सकें। और उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो कोरतालिम से होते हुए चिकालिम के रास्ते से एयरपोर्ट जाएं। इस रास्ते पे किसी भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है और स्मूथ रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। आज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या कार्डिओलॉजी विभागान नव्या कार्डियॅक कॅथेटरायझेशन लॅबोरेटरीज आनी कोरोनरी केअर युनिटाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्र्यांनी ह्या विभागा वरवीं नव्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून बऱ्यांत ती बरी सुविधा लोकांक दिवपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें सांगलें। We have been able to put up a state-of-art facility in the Goa Medical College. When you say super speciality, actually it looks like that we have moved ahead from the olden days and you managed to run and provide services to more than 30,000 people in the old setup with whatever limitations were there. It's not easy to work sometimes within limitations, but with those limitations, our team, our doctors have been doing a phenomenal job. All of you have been working very hard, and today when we shift from there to the super speciality block, it gives you great immense pride that today you are here with a state-of-art facility which is much better than the private sector. I think this is one of the best facilities in the state of Goa and can be matched with the type of equipment that we have got with any other hospital in the country, and that is the type of facilities. When we talk about the Goa model, it is this Goa model that we are talking about, that everything that we do is we do for the state of Goa. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आज आग्वाद इंटरॅक्टिव्ह म्युझियमाचे आग्वाद बंदखण वाठारांत उक्तावण केलें। ह्या वेळार कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, पर्यटन महामंडळाचे संचालक सुनील अंचिपाका, TTAPचे अध्यक्ष निलेश शाह, वॉटरफ्रंट एक्सपिरियन्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडाचे ग्रुप CEO नवीन चोप्रा हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले।
गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान चालीक लायिल्ल्या ह्या म्युझियमाचे उक्तावण वेळार उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या म्युझियमा वरवीं पर्यटकांक तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे लोक संस्कृताय, इतिहास आनी गोंय मुक्ती लढ्या विशींचो इतिहास जाणून घेवपाक एक योग्य माध्यम निर्माण केल्ल्या खातीर आयोजकांची तुस्त केली. Along with the interactive museum, I think it's a very good initiative, not only as a business model but also as a intellectual model to pass information. आमकां कितें जाता, हांव आनी मायकल सुद्दां आसले, आमकां एक हिस्ट्री सुद्दां दिल्ली जाल्यार टू अ सर्टन पॉयंट खबर आसा. ऑपरेशन विजय एक थंय हें आसा, तुमी पळोवचें मिडियान, they gave more insights about so many things which maybe was learning for us also. अशें कितलेशेच आसा which can allow us to understand things more. The type of forts, बाकीचे आमचे ओल्ड कला कितें आशिल्ली, सगळ्या तरेचे एक ताणें डिस्प्ले दवरले. सो द टुरिस्ट डोमेस्टीक और इंटरनॅशनल कमिंग will be able to understand Goa, know Goa, and if he wants to explore that particular area, he is able to go and curate his own excursion by looking at that map, which he can take and understand that he has to go and see this place physically. So all in all, एक जाग्यार सगळ्या तरेचे activities एक म्युझियमान येवप, I think it's a welcome step at the right time of the season start. ICC दादल्यांच्या संवसारीक करंड सर्तींत आज ऑस्ट्रेलियाचो सामनो नेदरलँड्सा आड चालू आसा. निमणी म्हायती मेळिल्ली ते प्रमाण ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. तांणी 24 षटकांनी ऑस्ट्रेलियान 2 गडी वगडावन 61 धांवड्यो केल्ल्यो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.